बीजेपी आज मनयता 43वा स्थापना दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले कार्यकर्त्यांक संबोधित. गोंयांत स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी. गोंयकारांनी मनयलो हनुमान जन्मोत्सव. फांतोडेर 6 वरांचेर मारुतीचो जल्म सुवाळो. पणजे मारुती गडार धरून गोंयभरच्या वेगवेगळ्या देवळांनी धार्मीक विधी. G20 भलायकी कार्यगटाची दुसरी बसका. भलायकी मळार गोंयचे कामगिरीचे प्रदर्शन. भुरग्यांचे लसीकरण, डायलिसीस, काळजाचेर उपचार अशे मळार खंय गोंय खूब फुडें. वर्सा भितर पेडणेचो उदकाचो प्रश्न तडीक लायता. नाजाल्यार राजिनामो. मात टाकयो बांदूंक थळाव्यांच्यो जमनीच्यो NOC म्हयन्याभरात मेळूंक जाय. PWD मंत्र्याचे पेडणेकारांक उतर. काणकोणकारांक एकदाची थाकाय. रेल्वे स्टेशनार 2 ट्रेनींचो स्टॉप घेवंक सुरू. जाणट्या नेणट्या काणकोणकारांची ट्रॅकावेली आंदोलनात. दिल्ली शिष्टमंडळा फळाक. लोक उपकारी. बीजेपी राहुलाक भिल्या म्हूण अपात्र करपाचे कारस्थान. राहुलान ओबीसींचो अपमान करूं ना. बीजेपीक ओबीसी द्वेष. आरक्षण ना. श्रीपाद भाऊक केलो लाचार. काँग्रेसीची ओबीसी वयल्यान चढाई. 159 मायनिंग लीज होल्डरांतल्या लीज पिरियड सोंपिल्ल्यांनी सुवात सोडची. मायनिंग खात्याची अर्द 3 मे मेरेन मुजत. ह्या म्हयन्यात आनीक 5 ब्लॉकांची पावणी. सायन्सीची भुरगीं. शिक्षकांनी वास्को राष्ट्रीय पोलर ओशन संशोधन केंद्राक भेट दिवची. संशोधनाचे नदरेन म्हत्वाचे. केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. शेकवाल्यांनी आवश्यक ते सगळे परवाने घेतिल्ल्याची खात्री जाले बगर कांदोळे कळंगूटचे सील केल्ले शेक उक्ते करूं नाकात. हायकोर्टाची जिल्लोधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अर्द. हणजुणा एके बायलेचेर लैंगिक अत्याचारांनी हल्ल्याच्या केशीत दोगांक उखल्ले. एकलो 23 वर्साचो नौमान कवेश. दुसरो 28 वर्साचो राज शिंदे. देशांत कोविडाच्यो नव्यो केशी 5,335. एक्टिव्ह केशी 25,587. गोंयांत 169 नव्यो केशी. एक्टिव्ह केशी 818. सुप्रीम कोर्टाच्या आदोगादांक वर्क फ्रॉम होम. कोविड केशी वाडूंक लागिल्ल्यान सुनावण्यो VCचेर घेवंक सुप्रीम कोर्ट तयार. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूडान केले स्पष्ट. कर्नाटकात जनता दल सेक्युलराचो आदलो खासदार LR शिवरामे गौडा गेलो बीजेपीत. मांड्या मतदारसंघात गौडाचो प्रभाव. पणजे उपरांत कुडचड्यारूय फोंडारे लोडेड ट्रक कुडचड्यार लवंडलो. सिव्हिलचे काम चालू आशिल्ले सुवाती फोंडाचेर रस्तो खचिल्ल्यान मुंगल्लो. शारांत येरादारी वरांची वरां ठप्प. गोंयांत 7 आनी 8 एप्रिलाक पडूं येता शिपडून पावस. गोंय वेधशाळेचो अदमास. 7 तारखेर येल्लो अलर्ट. गडगड. जगला मारून पावस पडपाचो अदमास. सरकाराचेर टिका करता म्हूण खंयच्याच मिडियाक बॅन करपाक शकना. सुप्रीम कोर्टान केले स्पश्ट. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नांवान मल्याळी मिडिया 1 चॅनलाचेर केंद्रान घाल्ली बंदी रद्द. तेलंगण बीजेपी अध्यक्ष आणि खासदार बंदी. संजय कुमाराक SSCच्या हिंदी पेपर कथित लीक प्रकरणात अटक. बीजेपी कार्यकर्त्यांचे धरणे. बंगालात हावडा रामनमीक जाल्ल्या दंगलीच्या प्रकरणात हात आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय जातली. कसलीच कारणां आयकून घेवची ना. बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची शिटकावणी. ED CBI सारकेल्या सरकारी यंत्रणांचो केंद्रावरवीं गैरवापर चल्ला म्हूण 14 राजकीय पक्षांनी घाल्ली याचिका. सुप्रीम कोर्टान मारली भायर.
मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते. सेन्सेक्स 59,000 वयर, निफ्टी 17,523.